नमस्कार, गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। पोन्ने गोंया सेंट फ्रांसिस झेवियराचे आज फेस्त। पापसाय फ्रांसिसाचो भारताचो राजनीतिक प्रतिनिधी लिओपोल्दो गिराली कडेन फेस्ताच्या मिसाची येजमानकी। गोंयचो आर्च बिशप फिलिप नेरी, कार्डिनल फेर्रांव आणि बाकीचे पाद्री बरोबर आसात। फेस्ताक गोंय बरोबरच देशी विदेशांतले लाखांनी भाविक वांटेकार। I'm truly overjoyed to be present in this historic Basilica of Bom Jesus in the Archdiocese of Goa and Daman and celebrate the Holy Mass with you this morning. St. Francis Xavier, known as one of the greatest preachers of apostolic zeal since the time of the apostles, had the great ambition to bring the world to Jesus Christ. He proclaimed the gospel to all people, especially the poor and the sick, spending most of his time ministering to their needs. I was gladly informed that St. Francis Xavier is fondly revered by several Goans, irrespective of castes, creed, and religion, and he is popularly and affectionately called Goicho Sahib. जमीन बळकावपाच्यो केशी हाताळपी SIT दुबावीत आरोपींनी घेतिल्ल्या विकिल्ल्या सगळ्या प्रॉपर्टींची चौकशी करतली। SITन रजिस्ट्रेशन खात्याक 150 लोकांची नावां धाडल्यात। तांचे प्रॉपर्टी व्यवहाराची म्हायती मागल्या। सूत्रां सांगतात ते प्रमाण काय बिल्डर आणि धार्मिक संस्थांनी घेतिल्ल्या वा विकिल्ल्या प्रॉपर्टीची SIT चौकशी करतली। जमनी बळकावपाच्या केशी हाताळपी SITन आता तांचेकडेन आशिल्ल्या केशींतल्या सगळ्या दुबावीत आरोपींचे व्यवहार तपासपाचे थारायला। प्रॉपर्टी विशीं तांचे सगळे व्यवहार ट्रान्झॅक्शनां तपासतले। SITन रजिस्ट्रेशन खात्याक 150 लोकांची नावां धाडून तांणी प्रॉपर्टी घेतल्या वा विकल्या त्या सगळ्या व्यवहारांचे सेल डीड मागल्यात। 150च्या ह्या लिस्टात आरोपींबरोबर चडशा केशींनी नाशिल्ल्या लोकांची नावां आसात। तांच्याय प्रॉपर्टीची म्हायती मागल्या। सूत्रां सांगतात त्या प्रमाण रियल इस्टेट डेव्हलपर आणि धार्मिक संस्थांचो ह्या लिस्टात आस्पाव आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयांत शेजारच्या राज्यांतल्यानूच न्ही तर नेपाळ, बांगलादेश सारख्या शेजारी देशांतल्यानूय बायलांची शिंदळकी तस्करी जाता म्हूण केंद्रीय बायलां आनी बाल विकास मंत्रालयाच्या रिपोर्टांत उक्ताडार आयला। बांगलादेशाचे तुळेंत नेपाळांतल्यान बायलांची तस्करी सहज जाता। गोंयांत टुरिस्ट मोठ्या प्रमाणात येता, तांकां लागून वेश्या वेवसाय खंय तेजी। सरकारी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांनी बायलांचे तस्करीचेर केल्ल्या अभ्यासाचो आधार घेवन केंद्रीय बायलां आनी बाल विकास मंत्रालयान हालींच एक रिपोर्ट रिलीज केला। ह्या अहवालात व्यावसायिक शिंदळकेक ही तस्करी जाता म्हूण नमूद करतनाच गोंयची लिंक स्पश्ट केल्या। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट राज्यांतल्यान बायलांची तस्करी जाताच, ते भायर बांगलादेश आनी नेपाळ सारख्या शेजारी देशांतल्यानूय बायलांची तस्करी जाता म्हूण रिपोर्ट। BSF अधिकाऱ्यांक लांच दिवन आंतरराष्ट्रीय सीमेवयल्यान बांगलादेशी चलयांची मोठ्या प्रमाणात तस्करी जाता म्हूण गजाल उक्ताडार आयल्या। मात भारत आनी नेपाळा मदीं क्रॉस बॉर्डर म्हणल्यार सीमापार करार आशिल्ल्यान नेपाळांतल्यान मानवी तस्करी करप सोपें जालां। नेपाळींक भारतात प्रवास करूंक वा स्थलांतरीत जावंक कसल्याच इमिग्रेशनाची गरज पडना। ताका लागूनच भारतात शिंदळके खातीर तस्करी केल्ल्या खंयच्याच चलया बायलांची कसलीच नोंद जाल्ली दिसना म्हूण ह्या रिपोर्टांत म्हणला। गोंयांत मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येता आनी ताका लागूनच शिंदळकेक तेजी आयल्या म्हूण रिपोर्टांत म्हणला। गोंयांत अल्पवयीन भुरग्यांचें शोशण आडावंक गोंयचो बाल कायदो बरोच प्रभावी आसा अशेंय हो रिपोर्ट म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ट्रायल कोर्टाचे बडये उपरांत CBIन 2008त पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हल्ल्याचे प्रकरणांतली मूळ कंप्लेंट कॉपी कोर्टा मुखार दवरली। कागाळ करपी तुषार लोटलीकारान त्या दिसाचे घडणुकेची पुराय म्हायती कोर्टा मुखार दवरली। कोर्टान केस मंगळारा 6 डिसेंबराक दवरल्या।
त्या दिसा साक्षीदारांची उलट तपासणी जातली. फुडल्या ट्युजडे दवरला मॅटर. ओरिजिनल कंप्लेन तेंच्यांनी आज प्रोड्यूस केले. ओके, लास्ट टायम तेंच्यांनी पुलिसाक चार्जशीट फायल करपाक दिली जाता म्हणून हय, ती आज पुलीस ओरिजिनल कंप्लेन मागलेली पळय ती म्हणजे आज प्रोड्यूस केली. आज प्रोड्यूस केली. सो आतां नेक्स्ट हियरींग आतां येता फुडल्या ट्युजडे. Today they have produced that original copy of complaint. On the last occasion what has happened, they said they will be filing a application for supplement secondary evidence. But now today suddenly they produced the copy of the complaint, the original complaint. So that's why the chief continued. Now the only one issue was there, the accused number 3 was not yet identified. So accused number 3 and accused numbers, one more accused is yet to be identified. So that's why it was adjourned today. Now it is fixed on 6th of December. 6th of December for further chief and cross. Tony Rodriguez identity जावंक ना. I think so. Accused number 3. Accused number 2 and accused number 3 Accused identified. number 3. Accused number 1 identified जाला. No, he was identified long back. मजगतीं मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर आरोप आशिल्ल्या रेप केशीची सुनावणी 12 डिसेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. तंत्रज्ञानाचो वापर वाडटा तसो ह्या मळार सायबर धोकोय वाडटा. सायबर क्रायम देशाची उदरगत सुरक्षेक धोको म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. सांकवाळे बिट्स कॉम्प्लेक्सांत इन्फॉर्मेशन सेक्युरिटी प्रायवसी डिजिटल फॉरेन्सिक परिशदेचे उक्तावणाक तो उलयलो. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स विद्यापीठाचो कॉम्प्लेक्स गोंयांत आसप खंय अभिमानाची गजाल. The cybercrime is a threat to the progress and security of our nation. The need of our is to create the cyber warriors to combat the cybercrimes. Cybercrimes are not easy to investigate because the crime since exist in the digital world, and therefore there is a great demand of the skilled professionals in this area. It is clear that cybersecurity and digital forensics are integral to the national security. To fulfill the need and train the experts in the different areas of the forensic science, the Government of India has established National Forensic Science University through the National Forensic Science University Act 2020 under the Ministry of the Home Affairs. It is a matter of pride for us to have the campus of National Forensic Science University in state of Goa. This is in fact the first educational institute in Goa that offers the academic program in forensic science, cybersecurity and digital forensics, and surely it is expected to offer the many other programs in related areas in future. बेकायदेशीर पद्धतीन घरां दुकानां वाडल्यांत तांणी पालिकेत नोंद करची म्हूण म्हापशेच्या नगराध्यक्षाचो उलो. अतिक्रमणाचेर पालिकेन असेसमेंट सुरू केला. दर एक वाठारांत टिमी धाडून सर्वे करता. फाटल्या 7-8 वर्सांत म्हापश्याक कितलेशेच अतिक्रमण जाला म्हूण नगराध्यक्ष सांगता. कारवायेचे कशें कितें ते खंय सर्वे जाल्या उपरांत. म्हापशा जे 14 सालान आमचे रिअसेसमेंट जाल्ले आणि त्याच्या नंतर आमचे रिअसेसमेंट जावंकूच ना. सो ह्या खेपे सगळ्यांचे म्हणजे तुम्ही पळयला आसत सगळ्यांनी भरपूर एनक्रोचमेंट केल्लें आसा. आपल्याक जाय तशें वाडयल्लीं आसा घरां किंवा बिराडां किंवा शॉपां हे सगळे जे कितें मान्यताय घेवन आसतना म्युन्सिपालिटीन जे जाल्लें आसा एनक्रोचमेंट तेचेर आमी रिअसेसमेंट करपाचें केलां आनी ते आमी आज पासून एक्चुली काल पासून ते बारीकशे सुरू जाल्ले आसा. म्हाका एक लोकांक सांगचें दिसता की लोकांनी तर पयलींच आपले रिअसेसमेंट जे कितें वाडयलां जे कितें काम वाडयल्लें आसा ते जर पयलींच हांगासर नोंद करता रजिस्टर करता जाल्यार चड बरें जातलें. आनी ना जाल्यार आमचे हे टीम जी केल्ली आसा आमी 4 तरेची 4 भागांनी टीम वयतली ती तुमच्या दारान येतली. ते कितें आसा थरतले ते मागीर असेसमेंट हातीन येयल्या उपरांत तेजेर कितें थरोवपाचें कितें करपाचें तो मागीरचो भाग आसता. घेवया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
कळंगूट तिवय वाड्यार एकल्याक लुटपाचे केशीत कळंगूट पोलिसांनी माजोड्डाचो खापो क्रिमिनल आगोस्तीन कारवालोक धरलो. आरोपीन अर्जुन म्हणटा ताका 2 दिसां फाटीं कळंगुटे आपले गाडयेंत घालून 50,000 रुपयाची सरपळी कॅश 9,500 काडून घेतले आनी वाटेर सोडलो. पुलिसांनी सर्विलन्साचेर आगोस्तीनाक हरमल धरलो. अननोन पर्सनान एकट्याक आडयलो, गाडयेन बसून व्हेलो आनी देंवयलो आनी तेजी चेन काडून गाडी घेवन गेलो, स्वताची गाडी घेवन. आरोपीन आपली गाडी घेवन गेलो. आमकां डिस्क्रिप्शन दिले एक्यूज कंप्लेनंटान, एक्यूज कसो दिसता, कितें गाडी बी ती. एंड ऑन दॅट बेजीस आमी सर्विलन्स स्टार्ट केलो. इन्फॉर्मंट्साक वगैरे सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केलो आनी इन्फॉर्मेशन गोळा केलें आनी अमक्या जाग्यार आहा आरंबोल हे एरियेन आहा म्हणून सांगलें आमकां. आनी 2 दीस कंटिन्युअस PI आनी तेजी टीम ट्रॅप लावन बसली आनी अमक्या टायमार आयज सकाळीं तो येयलो थंय गाडी व्हरपाक. तेन्ना ताका आमी अरेस्ट केलो आनी ही इज अंडर कस्टडी. प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू आहा. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. तो हार्ड कोर क्रिमिनल पयलींच्यान. हांव आगशी आसतना सुद्दां ताका अरेस्ट केल्लो आनी चडशे रॉबरीज करता तो आनी ऑल ओवर गोवा वॉन्टेड आसतलो तो. वी हॅव फ्लॅश्ड वायरलेस मेसेज टू ऑल पुलीस स्टेशन्स गिविंग दॅट ही हॅज बीन अरेस्टेड and you can come and you can interrogate them if is required. 7 वर्सां बंद आशिल्लो मये तळ्याचो टुरिस्ट स्पॉट उक्तो जातनाच थंय फिल्म शूट. आमदार म्हणटा मया फिल्म शुटिंगाक सरकाराक प्रस्ताव येत आसतात. प्रेमेंद्राक मेळूंक मंत्री गोविंद गेल्लो. फिल्म सिटी खातीर खंय फिल्मा वयले 8 ते 12 लाख स्क्वेअर मेत्र जमीन मागता. IITकूच सोदता म्हणसर नाका पुरो. प्रियोळा फिल्म डेस्टिनेशन करूं येता. आदल्या तेंपार मये तळ्यार फिल्मांची शूटिंग जाताली. फिल्मांचे बजेट वाडले तशें मये हळूहळू फिल्मवाल्यांच्या नजरे आड जाले. उपरांत फाटलीं 7 वर्सां ब्युटिफिकेशनाक लागून मये तळ्या कुशीकचें गार्डन बंद आशिल्लें. आतां उक्ते जातनाच थंय फिल्म शूटिंग परत सुरू. फिल्म शुटिंगा खातीर कितलेशेच जाण सरकारा कडेन संपर्क करीत आसा. ह्या मयन तळ्याचेर परत एकदा शूटिंग जी फिल्म शूटिंग जाता ही जावपाक सुरवात जाल्ली आहा. सबंद मया खातीर एक गर्वाची गोष्ट आहा. जी शूटिंग काल हांगासर जाली त्या माध्यमांसून अशें दिसून येता की हो जो टुरिस्ट स्पॉट खंय तरी 5 ते 7 वर्सां बंद आसलेलो टुरिस्ट स्पॉट आयज परत चालू जाल्लो आसा. आयज ह्या माध्यमांसून इंटरलँड किंवा फॉरेन टुरिस्ट हांगा परत येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. तुमकां खुशीची गजाल आसा की ह्या माध्यमांसून आयज जे फिल्म इंडस्ट्रीज आसा आनी ह्या टुरिस्ट स्पॉटाचेर आकर्शीत जावन गोंय सरकारा कडेन संपर्क सादीत आसा की हो जर टुरिस्ट स्पॉट सगळ्यांक ओपन जालो जाल्यार फिल्म सिटीक सुद्दां ह्या टुरिस्ट स्पॉटाचो भरपूर मदत जातली. प्रेमेंद्राक मेळपाक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गेल्लो. तो म्हणटा फिल्म सिटी करपाक फिल्मवाले 8 ते 12 लाख स्क्वेअर मेत्र जमीन मागता. IITकूच सुवात मेळटा म्हणसर खंय नाका पुरो. प्रियोळा 2 लाख स्क्वेअर मेत्र जमनीत खंय फिल्म डेस्टिनेशन जावं येता. तांची मागणी एक आसा की आमकां जर स्टुडियो किंवा फिल्म सिटी जर जातले जाल्यार आमकां 8 लाख 10 लाख 12 लाख जमनीची गरज आसा. पुढे हो पार्सल ऑफ लँड इतलो दिवपा खातीर खूपच अवघड आसा. कारण तुमकां खबर आसा की सध्या IITचो जो विशय गोंया भितर गाजता, ज्या IITक आमी 7 लाख एका स्पॉटाचेर दिवपाक शकना. आणि म्हणूनच हो एक विशय जागेचो जो अभाव जो आसा पळय न्ही त्या जागेच्या अभावाक लागून आज फिल्म सिटी जावपाची खूब मातशी आज रिंगालेली आसा. पूण डेफिनेटली 2 लाख स्क्वेअर मिटर जर खंय जर आसा आमच्या मतदारसंघात सुद्धा आसा किंवा म्हजे मॅनिफेस्टोनूच हांवें फिल्म सिटी अशें म्हणून आशिल्लें. फिल्म डेस्टिनेशन म्हज्या पिरोळ मतदारसंघात जावचें कारण निसर्गान नटनटिल्लो हो म्हजो मतदारसंघ आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. 70 वेळेसा मोठ्या फोंडाऱ्यांत पडिल्ल्या बैलाक वाळपयच्या फायर ब्रिगेडीन साल्वार केलो. फोंडारो 2-1 मीटर खोल. फायर ब्रिगेडीन परिस्थिती फोंडाऱ्यांत माती घालून खोलाय भरून काडली. वयर सरपा सारकी उंचाय पळोवन बैल स्वता भायर सरून फुज्जो.
आणि तो बैल इतलो मस्त आसलो म्हणजे यंग आसलो की फसफसतालो सारको कसोच हे करी वयर सरूंक दिनासलो आमकां. मागीर आमी ते थोडे ते माती भितर घातली आणि त्यांचे ते लेवल आहा ते उंच काढले आणि तेजेसून मागीर तो जंप मारून म्हणटा तो वयर आणि गेलो वयर तो. आणि ते अर्ध्या वरा भितर येयले आणि तेंच्यांनी त्या बैलाक वयर काडलो म्हणजे भितर माती घालून थोडी हे करून हे केलं. बैल मातसो आता कितें जालां बेवारशी गोरवां खूपच जाले हांगासर कित्याक कोणाची ते प्रत्येक जाण तो म्हाजी न्हू तुजी न्हू आता तरी पूण फायरचे आमचे मनीस सगळे येवन 5-7 जण येवन तेंच्यांनी ताका वयर काडलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक अभ्यासाची गरज आसा. सकाळी केल्ले वक्तव्य सांजे याद उरना. दिल्लीत गटार रस्ते लायटीचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर आपाचो फोग. कोयर अशी रस्ते गटारांची वाट लागल्या तो खंय MCDचो वाठार. थंय 15 वर्सां BJPचीच सत्ता. मुख्यमंत्र्याक खंय बुजगावणे कशें बेठोच वेल्लो. ताणें BJPकूच एक्सपोज केलो. स्टडी न करता उलो आणि दनपारा सांचे अशे वेगवेगळ्या टायमार आपले जे विधान सकाळी केला ते विसरप आणि वेगळे विधान करप किंवा एक ऑर्डर पास करून ती परती घेवप ही ताची खासियत. CM जेन्ना स्टेटमेंट करता की गटर्स ना रस्ते सारखे ना तेन्ना म्हाका तांकां एक प्रश्न विचारन दिसता की तुजी पार्टी तुका घेवन खंय गेल्ली ती पयली विचार म्हणून. कारण तेच जागे आसा जे जागे MCD अंडर येता दिल्ली जंय गटारां अजून जशीच्या तशी आसा. रस्ते थंय गली आसा ज्यो MCD अंडर येता त्यो केल्ल्यो ना. कचऱ्याचे ढीग पडल्या. म्हाका दिसता ते तुका दाखोवपाक तांणी व्हेल्ले आणि तुजी स्टडी जर सारकी केली जाल्यार तुका कळून येतले आशिल्ले की 15 वर्सां MCDन कांय करूना म्हणून ते उरला. आम आदमी पार्टी दिल्लीन सत्तेर आयल्या उपरांत सुमार 1 लाख करोड तांकां MCDक दिल्या कामां करपाक वेगवेगळी. ते तांणी पयशे खाल्या थंय भ्रष्टाचार केला. आणि थँक्यू फॉर सेईंग दीस दॅट MCDन हे अशें जालां म्हणून. कारण तातूंतल्यान तुजें ज्ञान आणि अज्ञान दिसून येता की तुका थंय स्टडी नाशिल्ली तुका फक्त वेल्लो थंय बुजगावणे म्हणून. भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो CM येवन हांगा MCD इलेक्शनां म्हणल्यार वचून थंय कॅम्पेनिंग करता. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.